पानसंको 25 8:23. जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवंक सरुकाराक तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोणी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची नी बोगस म्हूण मागता आकार करपा बेसांव आशेता जुमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवंक सर उपकारांक तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. आयच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. देवादीन मॅक्सिम जॉर्ज कोएल्लो आनी कुटुंब आनी कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर सान्यां पासत मिसाचें बलिदान भेटयतात. मारिया ग्रेटा कुवेल्लो आनी कुटुंब राणीपुरा. अर्गामी सावन दिता रिशल सल्डाना मोडुबिद्री, रिचर्ड आनी सिल्विया डिसोजा कुंदापुरा, जोसेफ पायस आनी कुटुंब त्रासी. तशेंच आपल्या जल्माच्या दिसा देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गामी सावन दिता कीर्ती डिसोजा शिवमोग्गा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सोम्याचे शीस जाल्ल्या आमी विंसून काडी जय जाल्लो बरो वांटो कोणसो ह्या सवालाक आयची शुभ वार्ता आमकां जाप दिता. हे शुभ वार्तेंत जेजून दिल्ली जाप आमी काण घेवन आमचे सालते जिणयेंत मुरयेन विंचलेल्या बरी बरो वांटो विंचून काडूंक जेजूचे खरेपणी शीस जावंक देव आमकां ताचो व्हरतो आधार दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एका काळजान आनी एका मोनान आमी मागया. ह्या पुणशेताक आमी आयिल्लीं आसां. ह्या पुणशेताचो पात्रोन आमचे पासत देवा लागीं विनंती करूं दी आनी देवा तावन सर्व कृपेचीं आशिर्वादां सर्व बरेंपण आमकां तो मागोवन दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताची ससाय आमी मागया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच आंवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळट सुम्या काकुळट कर
काकुळत कर सुम्या काकुळत कर महिमा 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 देवा उंचरकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या देण्याने तांकां अदीक अदीक बर बावर्तान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप ममरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पूर अब्रामाक दिश्टी पडलो तेन्ना अब्राम दोनपराच्या जागीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो ताणें वयर पळयले आनी तेग मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले तांकां पळयताच तंबाच्या दारा कडचो उठून तांकां मेळोवंक तो धांवलो आनी दर्नीर सरपटून तो म्हणूंक लागलो सायबानो हांव तुमकां मानवला जाल्यार तुमचे सेवका सवे रावनासता मुखार वचनाकात इल्लें उदक हाडून दिता तुमचे पांय धुवन रुखा पंदाक विशय घेया हांव इल्लो उंडो हाडटां फुडें वेचे पयले तो खावन इल्ली घटाय घेया ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात ताणें जाप दिली तुवें सांगले प्रमाणे कर अब्राहम तुर्तान तांबाक धांवून सारासरसी गेलो आनी तिका सांगी लागलो वेगी 3 शेर पीठ मळ आनी बाकऱ्यो कर उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुटफुडीत वस्रू ताणें विंचले आनी ते सक्राक दिले सक्रान तुर्तान रांदप केले उपरांत अब्राहमान धंय दूद आनी रांदले मांस घेवन ताचे मुखार दवरले
ते जेवताना अब्राहम ताचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. ताणें ताका विचारले, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. ताचे पैकी एकल्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतालो. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातालो. देवाचे उतर हे. सर्वेस्परा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्पोरा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळशिणीची येता न्याय नीतीन चलता काळजांतावन सत उलयता. आपली जिबेन पेल्याची निस्कुचार उलयना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्पोरा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नांव पाड करिना. जो कोण अन्य मनशाक कांटाळता देवभिरांतीच्याक मानान लेखता असल्याक फावो जाता. सर्वेस्पोरा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. जाका कसरस्ट कितें तो उतराक चुकाना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरपराध्या वयर लोन्स खायना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्पोरा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्पोरा तुझ्या पवितंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सांपावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां. देवाचें उतार तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवाक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मुनियारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर आनी सर्व वंशावळी लिपोवन आसलेलो तोच गूट आतां आपणे विंसून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गूट. तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्ता सवय सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जन्माय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. देवाचें उतर हें.
Alleluia. 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 देवाचें उतर ऐकून बऱ्या आणि उदार काळजान सांबाळतात आणि आपल्या तिरासण्यान फळ दितात ती सुभागी. Alleluia. 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 सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे शिष्य पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली आणि ही सोम्यांच्या पांयां सरशी बसून ताचे शिकवणू आयकताली. पूण मार्ता जायते सरबराय करचार पडली आणि जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. ताचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्कें म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्ता मार्ता, तूं साबार संगती विशांत कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला आणि तिचे लागसो तो कान व्हरचे नांत. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां खंयच्याय टिचरीन तुमी इस्कॉलाक वेच्या संदर्भार भायर गेल्लें आसा गे क्लासींत हांव आसा. या बांकार या डेस्कार सोडून उबे रावंक सांगलें आसा गे. थोड्यांक तरी आसा, थोडी वय वय म्हणटात. सांगाता तुमच्या टिचरांनी, तुमच्या शिक्षकांनी तुमकां ಹೊಗ್ಲಿಕ್ ಉಸಾರ್ಲಿ ಆಸಾ ಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. सगळे गुमान लिसावांतय दिता म्हणून सांगलें आसा गे. खंडीत जावन आसतलें. आमकां इस्कॉलांत थोडे फावटी टिचरीन बेस्टायलें आसा, शिक्षा दिल्ली आसा, भायर घाल्लें आसा, बांकार या मेजार या डेस्कार उबे रावयलेलें आसा आनी थोड्या फावटी आमकां शाबासकी पाटयलेली आसा. केदाळा आमकां टिचरीन बेस्टायल्लें या शिक्षा दिल्ली. केदाळा आमचे गुमान शिकपाक तें नातलें गे. तिणें करच्या त्या लिसावांतय नातलें गे. आमी दुसऱ्या संगतींनी मेतेर जावन आसल्यावन तेन्ना तेणें आमकां शिक्षा दिल्ली आसा. आनी केदाळा आमचें सगळें गुमान आमी लिसावांतय दिवन तें लिसांव बऱ्या रितीन आमी शिकलें तेन्ना आमकां टिचरीन जायते फावटी
शाबासकी दिल्ली आसा. आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू एकल्याक बेस्टायता आनी एकल्याक शाबासकी दिता. हांगासर बेस्टावण्यांक वळख जावची स्त्री कोण? मार्ता. आनी होगलिकेक वळख जावची स्त्री कोण? मोरी. ही बेस्टावणी आनी ही होगलीक कित्याक गे म्हळ्यार ताका कारण इतलेंच, मार्ता जायत्या संगतींनी डिस्ट्रॅक्टेड जाल्ली. आमी पळयता जर कोंकणींत हें वाचप आमी वाचलें जाल्यार थंयसर नेगेटीव आसलें आमकां दिसना, ह्या ऋणात्मक आसलें कितेंय दिसना. बारी पॉजिटिवली घालां कोंकणींत. कितें सांगलां गे म्हळ्यार मार्ता जायती सरबाराय करच्यार पडली. तांतू आमकां कांय नेगेटीव दिसना न्ही गे. बरेंच सैरी घरा आयल्यार कितली सरबाराय आमी करता तितलें सैऱ्यांक खुशी जाता. कालें सायबिनी, कालें तुजी सरबाराय, कितलें रांदलाय, कालें केलाय, कित्याक कितलें म्हणून आमी सवालां विचारता. आमकां संतोश जाता आमचे खातीर कितले सरबाराय केल्या न्ही गे म्हणून. थंयसर नेगेटीव या ऋणात्मक कांय ना. पूण तेंच तुमकां कळीत असलेल्या भाशेन या इंग्लीश भाशेन इस शुभ वार्त वाचा. तो थंयसर आमकां एक नेगेटीव शब्द घाल्लेलो आसा. तो नेगेटीव शब्द कितें गे म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्टेड. तें वाक्य अशें आसा, मार्था वॉज डिस्ट्रॅक्टेड विथ मच सर्विंग. मार्था वॉज डिस्ट्रॅक्टेड विथ मच सर्विंग. आतां डिस्ट्रॅक्शन म्हणलो हो शब्द नेगेटीव गे पॉजिटीव? नेगेटीव गे पॉजिटीव? नेगेटीव. हांगासर जेजू मार्ताच्या सत्कारा वयर कितेंय नेगेटीव शब्द सांगना. सत्कारा वयर तो दुरसाना. आमी जुदेवांची चरित्रां पळयली जाल्यार जुदेवांच्या संस्कृतेंत सत्कार भोव गरजेचो. आमी आमच्या भारत देशांत म्हणटा अतिथी देवो भव. त्या देखून सैऱ्यान तें देवाकच पळोवचें आनी तांकां सत्कार दिवचो तें एक वर्तें विशिश्ट काम. आमी आयच्या पयल्या वाचपान तें पळयलें. अब्राहम मामरेच्या रुखा पोंदाक विशेव घेवन आसलेल्या तेगांक कशें सत्कार करता गे म्हणून. त्या देखून सत्कार दिवचो पाडविशय खंडीत न्हय. पूण हांगासर पाडविशय खंयचो गे म्हळ्यार मार्ता जायत्या सरबाराये वरवीं तिचें मन गरजेच्या संगतींतावन दुसऱ्या संगतीक व्हरता. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें? म्हाका कोंकणींत शब्द जाय आसलो, त्या देखून हांवें कोंकणी डिक्शनरी आज पळयली. तातूंत डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार मन दुसऱ्या कडेन व्हरचें. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार तें. आमी वाचता आसतना कितेंय आवाज जालो जाल्यार आमचें मन खंयसर वेता? त्या आवाजा कुशीं वेता न्ही गे. आमचें मन शिकपाचें आसलेलें तें, आमच्या कामांतय आसलेलें तें पयस वेता. आतांच्या भुरग्यांक मस्त आपल्या शिकपांत डिस्ट्रॅक्ट करचें खंयचें? मोबायल. हांगासर आमी पळयता ह्या पोंशताक जायतीं भुरगीं येतात. तांच्या आवय बापाय सांगता, आवय बापायचे एक कंप्लेंट, फादर सगळो दीस मोबायलार आसतात.
वसताना मोबायल सांगतात आसाचे, न्हिदताना मोबायल सांगतात आसाचे. थोड्यांक रांदताना सयत मोबायल थंयच आसाचे, रांदच्या कुडान सयत मोबायल. मोबायल नासतना आमकां जायत्या पोटी खंयचेंय काम करूंक जायना. आनी मोबायल कितें करता गे म्हळ्यार हांवें मस्तपुटी भुरग्यांक सांगचें आसलें, वाचताना मग्न करता आसतना आनी जेवताना त्या कुडांनी मोबायल आसूंक सुनोचो. तूं एका कुडांत वाचताय जाल्यार मोबायल खंय दुसऱ्या कुडांत दवरिचें. तोवळ मात्र 100% गुमान तुज्या शिकपांत तुका दिवंक जाता आनी शिकल्लें तुका कळटा. तूं मग्न करता आसतना तुज्या हातांत जावन दी या मोदें खंयसरी जावन दी त्या कुडांत मोबायल आसूं नजो. मोबायल खंयसर आसा जाय दुसऱ्या कुडांतच आसा जाय. तो वळ पळया तुज्या मागण्यांत तुका गुमान दिवन बरें कर मागणें करूंक साध्य जाता. मोबायल कितें करता, प्रमुख जावन शिकता आसतना एक मॅसेज आयल्यानस टिंक जाता न्ही गे. आमकां तो वळ कितें जाता आमच्या मतींत, कोणाची मॅसेज आयली गाय, कालें जालें गाय, कितें काय इंट्रस्टींग आसा गाय. आमचें गुमान थंयच. तें पळयता वरेग आमकां जिवान जीव आसना वय गे. टिंक म्हणून आयकल्ल्या फरा थंयसर तो लायट जिग्ग जाल्ल्या फरा आमी पळयजस. आनी पळयतना कितें जाता, एक पुटी पळया, एकच मिनट म्हणून पळया म्हणून सांगलो मनीस एक वरी थंय आसल्यार ताका कळना. पळया हांगासर कितें जालें, त्या भुरग्याचें एका वराचें शिकप, एका मिनटा खातीर एका वराचें शिकप तें गेलें. ताजो वेळ फाट जालो. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार हें. गरजेच्या संगतीत हांव न्हू कितें करी जाय, खंयच्यार आमचें गुमान आमी दवरी जाय, त्या संगतीत हांव न्हू आमचें गुमान आमी नाका जाल्ल्या संगतींक, तितलें गरजेचें न्हय जाल्ल्या संगतींक, आमकां कितेंच उपकाराक पडनातल्या संगतींक आमी व्हरचें. आनी हांगासर म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो आयचे सुवार्थेंत हेंच जाता. जेजूक गरजेचें कितें गे म्हळ्यार ताच्या शिसांनी ताच्या पांयां तळा बसचें आनी 100% गुमान ताका दिवचें, ताचें आयकोवचें. तो कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें तें गरजेचें. आनी त्या देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता आपलें गुमान आपणाच्या शिकोवणेंत दिवच्या मुरयेक जेजू एप्रिशिएट करता. आनी गरज नासलेल्या संगतींत चड मेतेरपण दाखोवन गरजेच्या संगतीत हांव गुमान दुसरे कडेन वेल्ल्या मार्ताक तो बेस्तायता. मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आमी जावन आसा जेजूचे शिस, डिसायपल्स. आमी पळयता धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सांत पावलो आपल्या ल्हानपणा विशांत अशें म्हणटा. तो म्हणटा, हांव गमालिएलाच्या पांयां तळा हांव वाडुल्लो. ताचो अर्थ कितें? पांयां तळा आसचें म्हळ्यार कितें? पांयां तळा आसचें म्हळ्यार शीस जावन आसचें, शीस जावन उरचें. आनी तो गमालिएलाचो शीस जावन आसलो पावल. तो अर्थ ह्या उतरांनी आठापसो आमी पळयता. आनी हांगासर मुरी जेजूच्या पांयां तळी आसा म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार मुरी जेजूची शीस जावन आसा. शीस म्हळ्यार विद्यार्थिनी, स्टुडंट. त्या देखून
आमी जेजूचे स्टुडंट जावंक आसा. जेजूचे स्टुडंट जायना जाल्यार, जेजू तावन शिकना जाल्यार आमचें जिवीत आमी देवाचे कुशे प्रमाणे, जेजूचे कुशे प्रमाणे, जेजून आशेवच्या बरी जियोंक जायना. आमचें जिवीत आमी कितलें बरें केल्यार तें देवातावन प्रेरीत जाल्लें जिवीत जायना. आमचें खंयचेंय काम आमी केल्लें तें देवातावन प्रेरीत जाल्लें काम जायचें. तोवळ मात्र कितें जाता की म्हळ्यार तें काम आमी देवाचे कुशे प्रमाणे केल्लें बरें जाता. देवाची कुशी समजून आमी काम केल्लें बरें जाता. न्हय जाल्यार आमचीं खंयचींय कामां देवातान प्रेरीत जावन ती जायनान जाल्यार ती कामां करणी व्यर्थ जावचो संदर्भ चड. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचें जिवीत, आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत देवातावन प्रेरीत जाल्लें जिवीत जायचें जाल्यार हें प्रेरण आमी जोडी जायस. हें प्रेरण आमकां मेळाचें जाल्यार आमी मुरये बरी जेजूच्या पांयां थळाक आमी बसाचेस. जेजूचे विद्यार्थी आमी जायचेस. जेजू तावन आमी लिसांव जोडी जायस. आनी तोवळ मात्र मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जें कितें जेजू आशेता तें आमकां दिवंक जाता. मार्तान इतली सरबाराय केली, हांवें म्हळें बरेंच, पूण जेजून तें आशेवंक ना. त्या वखता जेजून तितली सरबाराय आशेवंक ना. तिची सरबाराय एका रितीन व्यर्थ जाली. जर जेजू तावन तिणें प्रेरण जोडन कितली सरबाराय गरज आसा तितली मात्र तिणें दिल्ली जाल्यार, आनी उपरांत तिचे गुमान दुसऱ्या कडेन वरिनासतना, जायत्या संगतींनी मेतेर जायनासतना जेजूतय तिचें गुमान तिणें दिल्लें जाल्यार मुरये बराबर तिकाय शाबासकी मेळटी. आनी तिचो वावरी, तिचें जिवीत तें बरें जातें. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचें जिवीत तें देवातान प्रेरीत जायचें जाल्यार आमी जायतो वेळ जेजूच्या पांयांतळी ताचें उतर वाचून ताका आयकून आमी करची जायस. हो जावन आसा आमी ताच्या शिसांनी विंसीचे जाल्लो बऱ्यांतलो बरो वांटो. त्या देखून आयची ही शुभ वार्ता आमी नियाळ करता आसतना आमकांय जेजू बरो वांटो विंसूंक आपोवणें दिता. कसो आमी बरो वांटो विंसयेत ह्या विशयांत इल्लें चिंताप आठोवचें भोव बरें. पयल्यान पयलें हे दोळूस हांवें सांगलेल्या प्रमाणे आमचें मागणें करता आसतना जावं पुरो थोड्या घरांनी अर्दें वर मागणें, थोड्या घरांनी 1 वर मागणें करचें आसा, थोड्या घरांनी कांय ना, शॉर्टकट 10 मिनिट्सांनी मागणें मुग्दोवचें आसता. ओके, हें मागणें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी देवाच्या पांयांतळांत दवरून कशें 100% हो मागण्याचो वेळ आमी देवाक दिवेत त्या विशयांत आमी चिंतचें गरजेचें. जायते पटी कितें करता जाता की म्हळ्यार आमच्यो राटावळ्यो, आमचीं टेन्शनां, आमचीं कामां, जायते पटी कितें करतात की म्हळ्यार आमी हांगासर आसांव जाल्यार, मागणें करना आसांव जाल्यार आमी चिंतचें फाल्यांच्या विशयांत, न्हय गे. जायते पटी काल रांदचें हांगा आसा, नामान मुरये कृपेन बरलेले तुज्या वोंटात हांव येते आसता, पूण मोतींत तूं कोडयाळ मार्केटींत आसताय, या मासाच्या अंगणींत आसताय, या इस्कॉलाच्या आंगणांत आसताय, आनी खंय इश्टांच्या घरा आसताय, आनी त्या दिसा कितेंय जाल्ल्या त्या विशयांत चिंतून आसताय, आनी कोणेंय तुका उलयलेलें आसा या कितेंय दुखयलेलें आसा त्या विशयांत उलोवन आसताय. यू आर डिस्ट्रॅक्टेड, यू आर डिस्ट्रॅक्टेड. आनी त्या देखून जेजू असलें डिस्ट्रॅक्शन आमच्या मागण्या वेळार आमकां आयल्यार आमकां बेश्टायता म्हळ्यार उडास्तवर आमी बरो वांटो विंसून काडलेलें बरें जायना. आमी मिसाक येता जायते फावटी, मिसाक येवन हांगासर कुडींत आमी आसता, पूण जायते फावटी आमच्या मनांत कितें 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 पुरो 1000 राटावळी येतात, न्ही गे. 1000 राटावळी येतात. पदरा पसक्या दाळा गायशार मोहाकेर जाता,
कितलें उलयता कितलो शर्मावन दिता केदाळा एक 11 वरांक 5 मिनटांनी एक जाल्यार पुरो 11 जाल्यार पुरो नाही जाल्यार मास मेळना अंगडेंत कोणेंगी एका फिरगज्जेंत एका पदरापाक लागीं आयिल्ले काय फादर तुमचे मीस इल्ले 5 मिनटां इल्ले पयलेंच जायचे फादर इल्लेशें लांब जाता म्हणा लागलो कितें तुमकां घरा वचून कालें करूंक आसा घरा वचून कांय करूंक ना फादर तें मासाच्या अंगणेंत मागीर लायन लंब जाता म्हणटात काय तांच्या मोतींत हांगासर मिसा वेळार मासा विशांत चिंतचें दे आर डिस्ट्रॅक्टेड बरो वांटो विसून काडुल्या बरी जायना तांचो बरो वांटो तें अंगडीच्या मापल्याच्या अंगणेंत मास बरो वांटो हो बरो वांटो न्ही शर्माव बरो वांटो न्ही देवाचें उतर बरो वांटो न्ही हांगासर वेळ करसूनसो बरो वांटो न्ही तांकां एक पोटी तांचे बुट्टे तिरसिल्यार पुरो एका वराच्या 55 मिनटाचे मीस जाल्यार तो पदरा बेस्ट तसलो पदराप आमच्या विगर्जेक येवंकूच येवना फादर तितलो बरो पदराप 55 मिनटांनी मीस आखेर आमकां थंयसर अंगडेंत वचोन मास्क आनी येवंक करेक्ट जाता पळय म्हाका भवन आनी बेनिनो जायते फावटी आमी आज आमकांच विचारूंक जाय आमचो बरो वांटो खंयसर आसा सोम्यांच्या पांयांत बस शांत आसा सोम्यांच्या घरांत बस शांत आसा सोम्या संगी वेळ करसून शांत आसा देवातान प्रेरीत जावन आमचें जिवीत मांडून हाडच्यांत आसा या दुसऱ्या दुसऱ्या राठावळींनी कंत हुस्क्यांनी संवसाराच्या त्या संगतींनी आमी चड आनी चड बुडोन आसाव मुखार पवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत आमी पळोवया आनी आमच्या विशान चिंताप आमी आठोवया जर आमी मारता बरीं जायत्या संगतींनी गुमान दिवन आसाव पूण जेजू तें देवाच्या उतरां तें गुमान दिल्लें उणें आसा तर मुरये बरीं निरंतरी आमी बरो वांटो विंसून काडूं आनी जेजूच्या शिकोवणेंत हांव देवाच्या शिकोवणेंत प्रेरीत जाल्लें जिवीत आमचें जावन आमी जियोंक देव आमकां ताचो कृपेचो आधार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो ओंकार मरयेंत थावन जल्मालो पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मथेन देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गाक सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसाणें कुडींचें जिवंतपण ससनांचें जिवीत आमेन मुखार पवन आनी बेनिनो देव आमचो मोग करता आनी ह्या ताच्या मोगान आमच्या जायत्या गरजांक तो पावता आमच्या कश्टा नश्टान ताचो आधार आमकां लागींच आसा ह्या भावार्थान आमची प्रार्थना ताचे समोर आमी दवरया आनी ताचो आधार मागया मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मिकांक येवकरिस्तांतल्या जिजूचो लागशिल्ल्यान सांगात भोगूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मीक घटाय लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आनी अधिकारी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी करूंक तांकां उमेदीन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगजेच्या पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुजे थंय समर्पिता तांचे कश्ट हळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्व आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या भावार्थाची सता आनी जिसूची शिकोवण नियाळ करून समजून तुका साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी
एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी मार्ता आनी मोरये परी देवाचे उतर नियाळून आनी ते परी जियेवन सोम्याचे खरे शीस जावंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत मौनपणी आमी मागया. ह्या पुणशेतांत सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार घेवन देवा समोर आमच्यो गरजो आमची मागणी दवरूंक आमी हांगासर आसाव. देव आम्हा सुमेस्तांची सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची मागणी आयकून दी. ह्या पुणशेताक सोदून आयिल्लो आदार तांकां उदंड मापान फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सर्गेंच्या भोवमकाळ बापा तुजे कुशे प्रमाणे आमी जिये जय म्हणून तूं सदांच आशेताय आनी ह्या पासत तुज्या पुताक आयकूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय आनी त्या पुताचे कुशे प्रमाणे जियोंक आशेतल्यांक तुजो आधार तूं दिताय. हो आधार आमी निरंतरी घेवन आमचें जिवीत तुज्या पुताचे शिकोवणेन तावन प्रेरीत जाल्लें जावन जियोंक आनी एक दीस त्या सर्गेंच्या राजांत भितर रिगोन तुवेंच दिवच्या त्या सत्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां सुमेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागतांव. हें मागणें आमी करतांव तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. जीवन मुझी सुमिया वोरते देणे म्हाका संवसारी ह्या पयना जावं करे बलिदान. पातकी जिणे मुझी नेणा भेटों कशी उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सुमिया वोरते देणे म्हाका संवसारी ह्या पयना जावं करे बलिदान. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेच पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजक तुवें फरमायिल्लें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तेन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावन दी. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सासणांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो
ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जणवयेचे आनी पदवेचे दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाण्णू तुजे रस्ते सोतुवे मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतू सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्त मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर् जिवंतपण आमी परगटता तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी अत्रिता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुधरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माय संगाती भगवंत जुजे तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट सुलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तिने जावन सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना ना पूण तुज्या पुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 150, D26. Sumya tuka sevkat rekta येण्याक तुझ्या हाराकून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गेंच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपाक दी ह्या आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वयता तुजी कृपे बोळान रास तुजी परगडता मासा रक्तान तुज्या पोशण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्याय. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वयता
तुझी कुर्पे बोळा रास्तोची परगडता मुगाळ पुत्रा सोबे अंकवार मरी आशीर्वादी वामका